पूजा नायकाची सनसनाटी विधानां व्हायरल वतकच क्रायम ब्रांचीन ही केशीचो तपास परत सुरू केला। तांणी आयतारा सांजे 5 वरां पूजा नायकाची जबानी घेतली। फाटल्या वर्सा एक मेजर स्कॅम जाले, जॉब स्कॅम। खूब जाणांची नांवां येयलीं, खूब जाण तितून लिस्टान येयले, खूब अरेस्ट जाले आनी आतां मातशें म्हणल्यार ते स्कॅमाचें नांव मातशें कमी जाल्लें, आवाजूय नाशिल्लो। पण रिसेंटली तुमी 2 दीस जाले जेन्ना तुमी प्रुडंटाचेर स्टेटमेंट पळयलो पूजा नायकाचो, तितून तेणी अशें म्हणलें की हे स्कॅमान आपणी PWD ऑफिसर्स तशेंच IAS ऑफिसराक पयशे दिल्ले, तशेंच तिणी मिनिस्टर आशिल्ले। समज ते पयशे परत दिना जाल्यार आपूण फुडें तेंची नांवां रिवील करतले म्हणून। हेजे नंतर आज क्रायम ब्रांचीन पूजा नायक ऑलमोस्ट 5 वरां आमी पळयलें, 5 ते 6 वरां तिणी हजेरी लायली। तिची स्टेटमेंट घेतले काय तिका स्टेटमेंटा खातीर आपयली काय ती स्वता जावन येयली तें अजून खबर ना। पूण ऑलमोस्ट 5 ते 6 वरां ती हांगसर क्रायम ब्रांची आशिल्ली आनी ती वयतना आमकां मिडिया कडेन उलयनासतना आसतना गेली। जेन्ना ती स्टेटमेंट कळटली तेन्नाच कळटलें की बाबा ती स्वता जावन येयल्ली काय तिका आपयल्ली ती। जॉब स्कॅमाचे केशीन पूजा नायकान केल्ल्या सनसनाटी गंभीर आरोपांची मुख्यमंत्र्यान गंभीर दखल घेतल्या। पब्लिकली स्टेटमेंट केला आणि ते माझ्याकडे येऊन ते क्लियर करतले म्हणटा पयलीं पूजा नायकान कन्सिक्वंटली इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी आसा, ओके, पुलीस आसा। हांव पुलिसाक परत एकदां हे केसीची FIR फायल करपाक लायता आनी ताका आफोवन घेवपाक लायता आनी पुराय डिटेल इन्वेस्टिगेशन्स ही करपाक लायता। ताका कोणाची नांवां घेवपाच्या पयलीं ही म्हाजे कडेन घेवपाची गरज ना आनी ते जी कोणाची नांवां घेतली ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जी कितें घेवपाक जाय, म्हणजे इन्क्लुडींग कोण ऑफिसर्स कोण मंत्री आसा ते जाल्यार ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा पळय तें म्हाजें सरकार घेतलें हें हांव आत्ताच्या घडीक सांगता। पण तेजेर थोरो बेश्टेच नांव घेता म्हणून न्ही, ताजेर थोरो इन्वेस्टिगेशनूय जातलें आनी पुलिशेन आनी इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट इज अ मॅजिस्ट्रेट हाज्या समोर करचें। सरकार ट्रान्सपरंट आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।